देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. Matthew 20 वर्सो वोड 24-34. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाच्यानूच दोगां दोनयाची चाकरी करून नजो, कित्याक तो एकल्याक जोडटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची परवा आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी ग्रेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें ते विशीं हुस्के नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड व्हरती न्हय. अंत्रोला वेल्या सुकणाचेर नदर मारात. ती वोपिनात, लुविनात आनी कोडे बोरिनात, तरी तुमचो सुर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे वोन ओदीक मोलाची न्हय तर. आनी हुस्के काडून तुमचे आंक हात बोर वाडूंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसणा विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कोश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात, तर हांव तुमकां सांगतां, सालोमोन लेगून सोगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एकल्या सारको न्हेसलो ना. तर आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात ते शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सां देव न्हेसयता जाल्यार त्या वोन कितलो ओदीक तुमकां निटोवचो ना. उण्या बावडत्याच्या मनशांनो, म्हणटूच आमी कितें खातोल्यांव, कितें पियेतोल्यांव वो कितें न्हेसतोल्यांव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या सोगल्यांची वासपूस करतात ओन बावडटी. तुमकां ह्या सोगल्या वस्तूची गरज म्हूण तुमचो सुर्गीचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी तांचें प्रामाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हेरूय सोगलें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटूच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जें नोस्ट आसा तेंच पुरो ताका. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ देवाचो मोग करता, ताचेर बाबार दवरता आनी ताचेर पातयोन बरवाशान चलता, ताका कितेंच उणें ना. ताणें आपणायल्या बावार्थाचो फळ ताका मेळटा. जो मनीस संवसाराची दास्ती काडटा, हुस्को दवरता, तो बावार्थान हारलोलो मनीस. असलो मनीस आपल्या जिवितान भियेता आनी संवसाराचे हुस्के काडटा. आयज आमचो भावार्थ जिवाळ सांबाळूंक देवाचे पदवेचेर विस्वास दवरुया. आमेन.